नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची पहिली भौशीक सभा मांद्र्या. मंचाचो 5,000 लोकांचो टार्गेट. मुख्यमंत्री वचचो ना सभेक. सभा पॉक करपाचे भाजपाचे यत्न. सुर्ला धबधब्याचे उदक अडवपी रेस्टॉरंटाच्या मालकाड गोय सरकार काडटले नोटीस. उदक आसले तशे सोडचे. उदक अडयल्ल्यान सुर्लाचो धबधबो आटलो. कामाक्षी फॉरेक्साच्या निलेश रायकराची फ्लॅट दुकानां धरून कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता. चडशी मालमत्ता बँकेकडे घाण. रायकराच्या 52 बँक खात्यांनी फक्त 1 लाख. काँग्रेसीतले जाणटे विरुद्ध नेणटे घेर चडार. म्हापशा आनी मडकय ब्लॉकान केलो. पडेल उमेदवारांक घेवन केल्ले वेंचणूक समितीचो निषेध. समिती बरखास्तीची मागणी. आनी सेकंड डिव्हिजन आय लिगात देंपो स्पोर्ट्स क्लबान हरयले नरोका एफसीक. देंपोचे जाले 6 गेमींनी 13 पॉयंट. टीम उंचेल्या सुवातेर. खबरो विस्तारान. भाजप सरकारान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक किरायिल्ल्यान मंचान सरकारा आड पहिली भौशीक सभा खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात दवरल्या. आयतारा मांद्र्यातली ही सभा यशस्वी करपा खातीर संघ आनी मंचाचे फुडारी रात दीस वावुरतात. सभे खातीर 5,000 लोकांक हाडपाचे मंचान थारायला. मुख्यमंत्री मात सभेक वचचो ना. ताका मंचान सभेक आफयल्लो. दुसरे वटेन भाजपाचे कार्यकर्ते ही सभा पॉक करपाक वावुरतात. सभेक खंय हजारभर पसून उपस्थिती जावची न्हय म्हण तांचे यत्न चल्ल्यात. भाजपा सरकाराड भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची पहिली मोठी भौशीक सभा मांद्र्या जातली. आयतारा ही सभा मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जातली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण संघ आनी मंचाचे 100 वयर कार्यकर्ते सभे खातीर दीस रात वावुरतात. कामा निमतान गोंया भायर रावपी संघाच्या कार्यकर्त्यांकय सभे खातीर गोंयांत आफयल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. हे कार्यकर्ते आनी संघाचे स्वयंसेवक घराघरांनी वचून माध्यम भास प्रकरणात सरकाराक एक्सपोज करपाचे काम करतात. हे सभे खातीर 5,000 लोकांक हाडपाचे टार्गेट मंचान दवरला. लोक आमकां उत्स्फूर्त असो आमकां पाठिंबो दिल्लो लोकांनी आनी फाल्यां 5,000 ही संख्या आमची कांयच न्हू. कशाय परती फाल्यां 5,000 लोक मांद्रे ग्रावंडाच्या हजर आसतले 4:30 आनी ही सभा यशस्वी करतले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण मिटींग यशस्वी करपाक संघ आनी मंचाचे कार्यकर्ते वावुरतात. तांणी 5,000 टार्गेट दवरला. जाल्यार दुसरे वाटेन खंय मुख्यमंत्र्यान ही सभा अयशस्वी करपा खातीर भाजप कार्यकर्त्यांक वावुरपाक सांगला. मांद्रे भाजप गट ही सभा अयशस्वी करपाक वावुरता. 1,000 वयर लोक सभेक येवचे न्ही म्हूण भाजपचें काम चल्लां. लोकांचेर खूब दडपण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्याचे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटकच खूब जाणां कडेन निरोप पावले. स्पेशली मिटिंगा घेतल्यो गेल्यो. पण लोकांनी एकच धरलेलें आहे की आमी हे मताचें राजकारण करना तर हो खंय तरी आमच्या मातृभाशेचो विशय आहे आनी मातृभाशेचें संवर्धन खंय तरी जावंक जाय. कोंकणी मराठी खंय तरी आमच्या शालेय जिवनात आसांक जाय म्हणून ही सगळी तयारी चल्ल्या. मंचान भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांक आनी खुद्द मुख्यमंत्र्याकय आफयला. मात मुख्यमंत्री सभेक वचपाक तयार ना. सरकाराची भूमिका स्पश्ट आशिल्ल्यान पक्षान खंय BBSMक कमी म्हत्व दिवपाचें थारलां. कारण म्हाका पक्षा कडल्यानूय सूचना आयली की ताका जास्त म्हत्व दिवंक जायना म्हणून पयलीं जी दिल्ली आसा ती बंद करणे सरकाराक शक्य ना. भले कोणी ती टक्केवारी सांगून इतली टक्केवारी अमक्या धर्माच्या लोकांनी तुमकां मतांत घातलेली वगैरे कोणें कश्यो टक्केवारी काडल्यो हांव नकळो आनी धार्मीक टक्केवारी कशी मेळटा तिवूय हांव नकळो. आणि तांची टक्केवारी क्षणभर खरी सुद्धा जरी असली तरी सुद्धा आमचे सरकार जे चलता ते खंयच्या घटकांक कितले टक्के मतां घातली आणि त्यामुळे सरकारचे बेनिफिट्स तितक्या टक्क्यांनी त्यांच्या पर्यंत पावप ह्या दृष्टीन चलना. एक फावट सरकार चलोवपाक तुका जेन्ना जबाबदारी येता त्या वेळार समाजातल्या सगळ्या घटकांक जे मतदारसंघ आमचे कडेन ना ते मतदारसंघात आमी विकास पावयतात. त्यामुळे ज्या घटकांनी मतां घातलीय नसत एक वेळ किंवा कमी घातली असत
तांचे कडेन पावप स्वाभावीक आसा. त्यामुळे हो जो मुद्दो ताणें अमके टक्के मतां घातलेली, तांच्या मताचेर तुमी निवडून येवंक ना. अखेर निवडून आयले म्हणजे जनता जनार्दनाच्या सगळ्यांच्याच मताचेर आमी आयल्यात. खंयच्या तरी घटकान जास्त भर दिल्लो आसा. कृपा करून अशें कोणी तेढा आनी ऑब्जेक्शनेबल वक्तव्यां करची न्हय म्हाका दिसता. सगळ्यांक म्हणून फुडें वचूंक जाय. एकामेकाच्या भावनांचो आदर करप, एकामेकाच्या सणांनी पार्टिसिपेट जावप, हें जें गोंयचें वेगळेपण आसा आनी ह्या वेगळेपणाक लागून आमची कम्युनल हार्मनी ही सुदृढ आसा. आमकां ती दवरपाक गरज आसा. गोंयचें वैशिश्ट्य आसा तें. आनी त्यामुळे खंयच्याय अशा विशया वयल्यान पराकोटीक वचून ही गजाल करची न्हय. हांव सगळ्यांक नम्र निवेदन करता, आवाहन करता की ह्या विशया वयल्यान समाजात दुही कोणी पसरवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आमी सगळे जाण समजूतदार आसात. मुळाव्या कोंकणी मराठी शाळांकूच अनुदान दिवप हे भुमिके खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान भाजपाक तेंको दिल्लो. मात आतां 4 वर्सां जाली तरी जाय तशें धोरण थाराना. वेल्यान सरकारान डायोसेशन सोसायटींच्या शाळांक अनुदान चालू दवरिल्ल्यान भाजप आनी मंचाचें पेटलां. आयतारच्या सभेक कितलो लोक येता ताचेर भाजप आनी मंच दोगांची फुडली रणनिती थारतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सुर्ला धबधब्याचें उदक आडोवपी रेस्टॉरंटा आड खर कारवाय करपाचें गोंय सरकारान थारायलां. इरिगेशन एक्ट आनी वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन एक्टा खाला उदकाचो स्रोत आसलो तसो सुरू करचो म्हूण रेस्टॉरंट मालकाक नोटीस काडटले. रेस्टॉरंट गोंय, कर्नाटक आनी गोंयच्या सीमेर आसा. मात ज्या जाग्यार उदक आडायलां ती सुवात गोंयच्या हद्दीत पडटा म्हूण सरकारी आदोगाद दत्तप्रसाद लवंदेन सांगलें. म्हादयचें उदक अडोवपाक कर्नाटक सरकार हर तरेचे यत्न करता. आतां तर कर्नाटक आनी गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या एका रेस्टॉरंटाच्या मालकान सुर्लाच्या धबधब्याचें उदक आडोवन ताचो वापर करपाक सुरवात केल्या. मात धबधब्याचें उदक आडयल्ल्यान धबधबो सुकला. गोंय सरकारान हे प्रकरणाची खर दखल घेवन इरिगेशन एक्ट आनी वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन एक्टा खाला ते रेस्टॉरंटाच्या मालकाक रेवेच्यो पोतयो घालून आडायल्लें उदक आसलें तशें सोडचें म्हूण नोटीस काडपाचें थारायलां. Since the state government has decided to take a strong view in the matter, the PCCF and the Chief Engineer WRD are going to issue necessary directions and to that person, concerned person, for removal of this blockage. Action will be under the Irrigation Act as well as under the Wildlife Conservation Act in terms of section 29 of the Wildlife Conservation Act. Because this is a serious matter. It stops the flow of the water in the wildlife sanctuary, and the very survival of the wildlife sanctuary is dependent upon this flow, especially in this lymph season. Actually, that resort falls right on the boundary line of Goa and Karnataka. But the actual where the blockage is done, we are told that it falls within the territory of Goa. So against that person, as necessary orders will be issued for removal of that blockage and for stopping him from extracting any water from it. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. कामाक्षी फॉरेक्सच्या निलेश रायकराच्या मालमत्तेची माहिती इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या पोलिसांक मेळ्ळा. निलेश रायकराच्या 52 बँक खात्यांनी फकत 1 लाख रुपया आसात. ताची हेर मालमत्ताय बँकेकडे घाण दवरल्या असो पोलिशेक दुबाव आसा. कामाक्षी फॉरेक्सच्या निलेश रायकरा कडेन स्वताचे फ्लॅट, दुकानां अशी कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता आसा म्हूण पोलिसांक कळ्ळां. मडगांवां कामाक्षी फॉरेक्स हे आपले कंपनी वरवीं निलेश रायकार लोकांक कोट्यांनी रुपयांक टोपी घालून मोकळो जालो. मात आतां हेच निलेश रायकारा कडेन कितली मालमत्ता आसा ती पळयात. मडगांवां 4 फ्लॅट, मडगांवांच 5 ते 6 दुकानां, पणजे 1 फ्लॅट, कळंगुटे 1 फ्लॅट 1 दुकान, म्हापश्यां 1 फ्लॅट 1 दुकान, बेताळबाटी 1000 स्क्वेअर मिटरांचो प्लॉट. मात पोलिसांक कळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण निलेश रायकाराची चडशी मालमत्ता ही बँकां कडेन घाण आसा. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या पोलिसांनी ते सब रजिस्ट्रारांक ती मालमत्ता विकची न्हय म्हूण विनवणी केल्या. निलेश रायकाराचे डीमॅट कंपनी कडेन वेव्हार चालू आशिल्ले अशेंय पोलिसांक कळ्ळां. ते सगळ्या वेव्हारांचो तपशील पोलिसांनी डीमॅट कंपनी कडल्यान मागून घेतला. सगळ्यांत अजापाची गजाल म्हळ्यार निलेश रायकाराच्या 52 बँक खात्यांनी फकत लाखभर रुपया कॅश आसा. निलेश रायकारान लोकांकडल्यान घेतिल्ले कोट्यांनी रुपया खंय गुंतयल्यात ताचो शोध आतां पोलीस घेतात. आतां मेरेन कामाक्षी फॉरेक्सा आड 420 जाणांनी फटयले म्हूण कागाळी केल्यात. फटयल्ल्यांचो मॅच्युरिटीचो आंकडो 28 कोटी 75 लाखांच्या घरात आसा.
पुलिसांक अशी माहिती मेळ्ळ्या की कामाक्षी फॉरेक्साच्या निलेश रायकारान 3 कोटी बँकेकडल्यान रीण घेवन लोकांक तांचे रिटर्न्सूय दिल्यात. सद्याक कामाक्षी फॉरेक्साचो निलेश रायकार कोर्टान दिल्ल्या 6 दिसांच्या रिमांडाचेर आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.